जमल्यासून या मंदिरात तुझ्या अलगाव दिवसरुकारात तुझ्या गीता गावून प्राणमा पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपोणी आज तुका हरसिता दया माया तुझी नियाळता पत्कीची नी बोगस म्हण मागता आदर कृपा बेसावा शेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज अख्ख्या पवित्र सभा आसिसीच्या संत फ्रांसिसाचे स्मरण करता. लगभग सुमार 13व्या शताब्दींत जे केन्ना पवित्र सभा जेजू क्रिस्ताच्या मौल्यतान पयस सरल्या वेळार आपणाच्या अखंड दुर्बळकाय आनी प्राचिताच्या जिणयेच्या सक्तीन पवित्र सभा उखलून दवरलो हो व्यक्ती जेजू क्रिस्ताचो नीज प्रतिरूप जावन आसा. ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मलो हो जेजू क्रिस्ताच्या मोगान आपणाचे सगळे त्याग करून सगळो संसारच म्हजे वस्तेचे घर म्हणले मनोभावान जियेलो. हाका लागून तो मनशा सांगाता मात्र न्हय, बगार मनजाती सांगाताय भाव बांधवपणाचे संबंध रुता करची पदवी ताका फावो जाली. मात्र न्हय, तांचे कश्ट दूख ताका समजतले अशें तो मनशा मदें मात्र न्हय, बगार मनजाती मदें बरो समार्यागार जावन परजळ्ळो. ह्या पवित्र बलिदानांत भाग घेवचे आमी सांत फ्रांसिसाचे देख घेवन बरो समार्यागार जावन क्रिस्ताक मानवांचे जीवन जियोवंक आदार मागया. मोगाच्यान ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो अवसर सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें साधून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो व्हडलो अपराध. ह्या बसून घेवन सदांच संवाद सगळ्या भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा दुर्बळांच्या बापा, भाग्यवान फ्रांसिसाक तुवें जेजू सारको दुर्बळ आनी खालतो केलोय. ताच्या पावलांनी चलोवन जेजूचो पाटलाव करूंक आनी तुका मोगान आनी संतोशान एकवटून जियोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जॉना प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतार आमी ताच्या पुता जॉनाक पावले. उठ आनी निनेवेक त्या व्हडल्या शहराक वच आनी ताच्या निवासाच्या कोट्यापणाची खबर म्हजेशी पावला म्हूण तांकां परगट कर. जॉना भायर सरलो, पूण सर्वेस्परा मुखलो पळोवन वेचे खातीर तार्सिसाचे वाट धरूंक ताणें सोदलें.
तो जापाक देवून गेलो आनी थंय ताका तार्सिसाक वेची एक तारू मेळ्ळें. सर्वेस्परा मुखलो पळून वेचे खातीर आपले पयशे फारीक करून तांचे बराबर तार्सिसाक वचूंक तो तारवार चडलो. पूण सर्वेस्परान दर्यांत एक वादळ उठयलें आनी तुफान दर्यांत इतलें व्हड जालें की तारू फुटताशें दिसलें. तारवाटी भियेली आनी जण एकल्यान आपापले देवाक उलो मारलो आनी तारवाचे बार उणा करचे खातीर तांणी आपलो माल दर्यांत उडयलो. जॉना सकला देवून तारवाच्या तळान गेलो आनी थंय गाढ न्हिदेंत आसलो. तारवाच्या तांडेलान ताजेशी येवन म्हळें, तूं न्हिदून आसाय कितें? उठ आनी देवाक उलो मार. एकादा वेळार तो आमचो उगडास करीत तर आमकां वांसयत. उपरांत तांणी एकामेकाक म्हळें, हें वायट आमचेर येवंक कारण कोण म्हूण पळोवंक सोडती घालुया. देखून तांणी सोडती घाल्यो आनी सोडत जॉनाचेर पडली. तेन्ना तांणी ताका म्हळें, सांग आमकां तुजो धंदो कितें? तूं खंय तावन आयलाय? तुजो गांव खंय? तूं खंयच्या लोकां मदलो? ताणें जाप दिली, हांव एक हेब्रेव आनी दर्यो आनी पृथ्वी रचलेल्या सर्वेस्परा सर्गींच्या देवाची आराधन हांव करतां. तेन्ना तारवाटी भियोन कांपले आनी ताणें म्हळें, हें कितें केलाय? तो सर्वेस्पराच्या हातांतलो सुटोवन सोदतलो म्हूण तांकां कळीत आशिल्लें, कित्याक ताणेंच तांकां तें सांगिल्लें. तेन्ना तांणी म्हळें, दर्यो आमचे पासत तण जावचे खातीर आमी तुका कितें करचें? कित्याक दर्यो चड आनी चड उसांबळ जातालो. ताणें जाप दिली, म्हाका दरा आनी दर्यांत उडया आनी दर्यो तुमचे पासत तण जातालो. कित्याक म्हज्या गुन्यांवाक लागून तुमचेर हें व्हड तुफान आयलां म्हूण हांव जाणां. तडीक पावचे खातीर त्या मनशांनी आपले सगळे सक्तीन ताणलें, पूण तांच्यान कांयच करूंक जालें ना. कित्याक दर्यो चड आनी चड उसांबळ जायत आयलो. तेन्ना तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी म्हळें, सर्वेस्परा, ह्या मनशाक लागून आमकां मरूंक दिनाका आनी निरपराधी मनशाचे रक्ताचे गुन्यांवकार आमकां करिनाका. कित्याक तुवें सर्वेस्परा तुका बरें दिसलें तशें तुवें केलाय. उपरांत तांणी जॉनाक धरलो आनी दर्यांत उडयलो आनी दर्याची उसांबळ थांबली. हें पळोवन ते मनीस भियेले. तांणी सर्वेस्पराक एक यज्ञ भेटयलो आनी ताका आंगवण्यो केल्यो. सर्वेस्परान एक व्हड मासो धाडलो आनी त्या माश्यान जॉनाक गिळलो. जॉना 3 दीस आनी 3 राती त्या माश्याच्या पोटांत उरलो. सर्वेस्पर माश्या कडेन उलयलो आनी माश्यान जॉनाक वेळार वंकलो. देवाचे उतार हें. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलाय. म्हज्या गरजे अकलासांत हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. पाताळाच्या गुंडयेंत तावन हांवें बोब मारली आनी तुवें म्हजे ताळो आयकलोय. तुवेंच म्हाका पाताळांत दर्याच्या गुंडयेंत लोटून घाल्लोय. उदकाच्या आवरांत हांव संपडलो. तुजी लारां आनी उदका लोट म्हज्या वयल्यान वेतली. आनी हांव अशें म्हणटालो, तुज्या दोळ्या मुखा वयलो हांवें म्हाका काडून उडयलोय. कसो आतां तुज्या पवित्र मंदिरांत दिश्ट हांवें घालूंक सकन? भितरले भितर जीव म्हजो करगून वेतलो. तेन्ना सर्वेस्पराचो हांव उगडास काडलो आनी त्या पवित्र मंदिराक तुजे मुखार चडून गेले म्हजे मागणें. उद्गार. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो
तशे तुमी एकामेकाचो मोग करा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. एक दीस शास्त्रां भितरलो एकलो जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री, ससनीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जय? जेजून ताका सवाल केलें, नियम शास्त्रांत कितें बरोवन आसा? तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुजे सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी तुजी जाप, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जडटलोय. पूण तो आपलें सवाल समा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एक मनीस जेरुजलेमांतावन येरिकोक देंवन वेताना सोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी तांचे सगळे नागयले, ताका मारन गाय केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवन वेतलो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलतच रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन चल्लो. शेकी ते वाटेन वेतलो एक समार्यकार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुचरलो. लागीं सरन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जनावराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करचिताय तें फाटीं येतना हांव तुका फारीक करतां. ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातांत सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता? शास्त्र्यान जाप दिली, ताची दया केली तो. तवळ जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या जिवितांत जायत्या सवालांक आमकां जाप कळीत आसता. पूण ही जाप कळीत आसल्यार ती जाप या ती जरनवाई आमी वापरून जियेना. कित्याक म्हळ्यार जर तर आमी ही जनवाई वापरून जियेता तेन्ना आमचें जिवीत आमकां जाय जाल्ले बरें जिवंक जायना, कश्ट मारतात. उदाहरणाक सांगचें जाल्यार हर एका विद्यार्थीक कळीत आसा आपणे बरे अंक काडी जाय वा परीक्षेंत पास जायत जाल्यार कितें करी जाय गी म्हणून. वेळ पाड करूंक नजो, आपणाचो वेळ वापरून बरें करून शिकात जाय आनी अशें बरें करून शिकच्या मरिफात आपूण बरे अंक जोडूंक पावतलो वा पावतली म्हणल्यार तांकां कळीत आसल्यार जायते विद्यार्थी अशें करूंक सलवतात. हर एका व्यक्तीक कळीत आसा जिवितांत आपणाचो शेवट जे कितें आपूण चिंता तो जर तर शेवट त्या शेवटाक हांवें पावपाक जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय? कश्ट काडी जाय, घाम पेळी जाय आनी एका पावंड्याक हांवें पावपाक जाय जाल्यार हांवें कश्ट काडून जिये जाय. तेन्ना मात्र हांव एक बऱ्या उंचल्या पावंड्याक वचून पावता म्हूण हर एकल्याक कळीत आसा जाल्यार कश्ट काडूंक पडटात म्हणून आनी हांवें म्हाकाच त्याग आनी सॅक्रिफायस करून हांवें जिये जाय देखून आमी जायते फावटी हो शेवट थंय सोडटा. सर्व जाणात
हांवें म्हजी भलायकी सांबाळी जाय जाल्यार कितें करीत जाय. जायते फावटी जावं आमाल पियोवणे वा इतर खंयचेय वायट संवय, खाणा जेवणांत मीठ मिरवोवची, जर तर हांव अशें करता खंडीत जावन म्हजी भलायकी बिगडटा हें हांव जाणा. पूण हांवें थंयसर थोडो खाणा पियेवणांत सॅक्रिफायस करीत जाय म्हणल्यार त्या बियान जायते फावटी आमी भलायकी होगडावंक तयार आसा, पूण आमच्या जिवितांत लेक मीठ आमी दवरूंक आमी सलवता. ह्यो आमच्यो सालत्या जिविताची सतां जावन आसात. पूण आनी एक सवाल आसा आमच्या आत्मीक जिविताचे. तेंचो सवाल त्या व्यक्तीन जेजूक विचारलें, सर्गीचें राज जोडूंक हांवें कितें करीत जाय. ताका कळीत नासलें म्हणून न्हय, तो जाणा आसलो आपणें सर्गीचें राज जोडचें जाल्यार कितें करीत जाय. तो शिकपी जावन आसलो. जर तर त्या साद्या सामार्या घरा कळीत आसलें सर्गीचें राज जोडचें जाल्यार कितें करीत जाय म्हणून तें ताणें ताच्या कार्यान ताणें करून दाखयलें, तर खंडीत जावन ह्या व्यक्तीक कळीत आसलें. ताच्या त्या पवित्र पुस्तकांत तशेंच ताणें करच्या त्या आचार विचारांत ताका सर्व कळीत आसलें आपणें कितें करीत जाय गी म्हणून. पूण जाल्यारय तो जेजूक सांपणोवच्या त्या उद्देशान जावंक पुरो वा आनी एक दुसरी सोंपी वाट आसा की चड सोंपी वाट आसा म्हणल्यार त्या उद्देशान जावंक पुरो तो जेजूचेर येवन हें सवाल करता. तर हें सवाल आमी आज आमकां करचें जाल्यार सर्गीचें राज जोडूंक कितें करीत जाय. आमकां कळीत आसा वा ना. खंडीत जावन कळीत आसा. आमी जाणाव की सर्गीचें राज जोडी जाय जाल्यार आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करीत जाय. आनी हातूंत देवाचो मोग करूंक आमी जाणाव मागण्याद्वारे आमच्या सालत्या त्या ध्यानाच्या जिविताद्वारे सकाळमेंतान आमी वांटो घेवच्या द्वारे आमी देवाचो मोग करता म्हणून आमी चिंता दाखयता. पूण आमकां पेल्याचो मोग करूंक कश्ट मारतात. देखून जायते फावटी आमी ह्या मोगाचो एक अंश मात्र आमी तो घेता आनी एक अंश पेल्याचो मोग आमी करूंक सलवता. आमकां जायना म्हणून न्हय, हे कश्टांचे देखून आमी म्हणटा कन्विनियंटली कांयच खबर नासतना आमी हो वांटो जायते फावटी नेगार करता आनी देवाचो मोग आमी करूंक सदांच फुडें येता. आमी चिंता की देवाचो मोग हांवें ह्या मारिफात केल्ल्या वरवीं म्हाका सर्गीचें राज मेळटा म्हणून. पूण जेजू आयच्या ओपारी मुखार आमकां शिकयता की आमी न्हीज जावन सर्गीचें राज जोडी जाय जाल्यार कितें करीत जाय. देवाचे उतार वाचून बायपाट करून ते आमी समजल्यार या त्या याजका बरी लेवी बरी सदांच बली भेटोवन यज्ञ भेटोवन मागणे करून आमी जिवन आसल्यार पावना. तसल्यांक सर्गीचें राज प्राप्त जायना. कांयच शिकप नातल्या कळीत नातल्या त्या सामार्या घराक सर्गीच्या राजाचें जिवीत म्हणल्यार कळीत आसलें. देखून जेजू म्हणटा कसो तूं तुजो मोग करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग करूंक जाय. आनी परत तो थंयसर व्याज करता आनी म्हणटा पेलो कोण. वय म्हजो पेलो कोण हे सवाल आमी आज विचारूंक जाय. पेलो कोण म्हळ्यार हर एक मनीस गरजेंत आसा तो व्यक्ती म्हजो पेलो. आनी हो पेल्याक कुमो करता आसतना तो म्हजो पेलो म्हणच्या की चड हांवें तसो पेलो जावंक जाय. हांवें तसो पेलो जावच्या मारिफात when I become his neighbor खंडीत जावन हांव गरजेंत आसल्या त्या व्यक्तीक पावोवंक हांव शकता. आमी सर्व जाणाव आमच्या समर्थे विशयांत, पूण जेन्ना आमी हे सर्व जाणा आसले कार्यगत करूंक फुडें सरता तेन्ना आमी सलवता. आनी जेजू म्हणटा ही सर समजून तुजें थंय आसा बरें,
पूण ही समजोणी तुवें तुज्या जिवितांत कार्यगत करूंक जाय. तुवें हेरांचो पेलो जावंक जाय. जेन्ना तुका अवकाश मेळटात पेल्याची कुमो करतना पेल्याक सोदून वचचें म्हणून ना, गरजेवंतांक सोदून वचचें म्हणून ना. जेन्ना आमकां अवकाश मेळटात जावं पुरो म्हज्या कुटुंबांत जावं पुरो म्हज्या सेसेंबरा या खंयच्याय वेळार वा काळार गरजेवंत आसा जाल्यार तांकां हांव पावता आसतना खंडीत जावन हांव ताचो वा तिचो पेलो जाता. आनी जर तर असलें जिवीत जे कितें हांव पवित्र पुस्तकां मारिफा समजता आनी आयकता तें म्हज्या जिवितांत कार्य करून जियोवचें. आनी अशें म्हजें समर्थ म्हजें क्रिस्ती आपोवणें हांवें फकत देवाचें आराधन करच्यांत तें संपूर्ण म्हणून समजनासतना हें म्हजें आराधन पेल्याच्या कुमकेक गरजेक पावच्या मारिफात तें संपूर्ण जाता म्हणल्यार आमी समजून घेवंक जाय. आनी तेंच जेजून त्या तरणाट्याक शिकयलें. जर तर तूं संपूर्णकायेचें जिवीत जियोवंक आशेताय, सर्गीचें राज आपणावंक तूं आशेताय, तेन्ना तूं एक बरो पेलो तुज्या शेजाऱ्याक जा, ताच्या गरजांत पाव. तेन्ना खंडीत जावन तुका सर्गीचें राज फावो जातलें. हें राज आमकां फावो जावचे खातीर आनी जी कितें सतां समर्थीची सतां आमी समजल्या आनी समजता ते आमच्या जिवितांत कार्यकृत करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. हाडून आयल्या काणिकांची दयाळ मोगाळ बापा, पत्की वर्तरी आयल्या हे गरी काणी करपूंक तुका. वायडूंक तुका भेटोवन दिता, मोगाळ जासो समर्पिता. स्वीकार कर सौम्या म्हाका, वोत आमचे तुजे बेसा, वोत आमचे तुजे बेसा. म्हज्या मगाळ भाव भयण म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देव पामंत तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुज्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयस सभेच्या आदाराक सर्वस्व मानून घेव. प्रितीच्या बापा भगिवन फ्रांसिसान जेजूच्या खुर्साक कतकतीत मोगान वेंग मारली. त्याच खुर्साचो गोठ संभ्रमून आमी तुका ही देणी भेटयता आनी आमची काळजां मोगान लासून आमचे दिसपटे जिणयेंत खुर्साक वेंग मारूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवाय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजावन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सर्वनेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां तीं आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें
हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि मुळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आणि ससनी कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्सन मेळच्याक तुमचे पसोत आणि समेस्त मनशां पसोत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासा करात. Bevarta så Gud purgatoria. Sogna Gesù, tuझे मरण आम्ही समरंता, तुझे पुन्हा जीवन पावून आम्ही करता. तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही अद्वैता. बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपरी उगडास करता आणि हो जिवितासो मुंडो आणि ही सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिया देवाचे माये संगाती, भगेवन सुजेतीचो पती, भगेवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानमल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घवन मनोवया. आमचे बापा स्वर्गीय, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुझी खुशी सगळ्या जाताची संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे केल्ल्याक आमकां तशें आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून या जिवितां सवस्त आमकां दी. सर्गींचे बागणे आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान उतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रचवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. माय मग उत्साहून एकामेका शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळया ही देवाची शेळी संसाराच्या नामा समेस्त तांचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाका पेल्ल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें शेळी म्हाका खावना पूण जेवणांत म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन एकतळें आसा प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा जेजूचे जिवीत संपूर्ण आपलें करून भगवान फ्रांसीस क्रिस्ती जिनियेचे नवसरणेन बलिश्ट आदार दिवंक पावलो ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं आमचें जिवीत शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे मानून हाडून आमी आमच्या पेल्याक जेजूच्या जिविताचो आरसो जावंक पावूं क्रिस्त आमच्या समया वरवीं
आमेन. सर्वे स्पॉर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सरपदविदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. वेता तुका अल्लाह दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांवची येता. उस्वर तुजो पांगय मोचेर आता सत्ता वाटेन मेटा काडून वेता. सोम्या हांव येता तुका अल्लाह दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांवची येता. मोगाळ सोवे हांव पारवय आशीर्वाद दिवा आमकां. बगीर गुरसाचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.